वाट 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 अशी एक गवजेची उत्तर तुम्ही आयकूनच पुरो खंय तें तें आमगेलें संराधनेचे मांडटू आमी आयकताची एक सभेन तूं कोणें एक महान व्यक्ती येतस ताका आमी वाट वाट म्हूण सोडवान घेवन वाट कोर नेवचें म्हणटा आमी वाट करचें वाट दिवचें असो पुरो आमी शब्द आयकत आसताची आमगेलें इंग्लिशांतू आमी एक उत्तर आसा इफ दॅर इज ए विल दॅर इज ए वे म्हणून वे म्हळ्यार अपास मनस्सिद्धरे मार्ग म्हूण कन्नडांत म्हणटा ती मार्ग कन्नडांतू दारी हादी पुरो कन्नडा जाला रे वे इंग्लिशांतू तशी मराठींतू मार्ग म्हणटाची आनी मलयाळमांतू वळी म्हणटाची असल एक वाट म्हणलें एक भारी लायक आनी भारी चंदायेचे एक शब्द आमगेल्या भाशेंत आसा आतां आमी म्हणटात दारी या उदया वैकुंठके असं एक भजन पद तुम्ही आमी पुरो आयकल्याची हें कसलें दाखयत म्हळ्यार हांगा वाट म्हळ्यार भारी विशाल अर्थ आसा आनी गूढ अर्थ आसा आनी आध्यात्मीक अर्थ आसा एक मनशान चांग वाटेर गेल्यार मात्र तो स्वर्गाक पावता अशी जाल्ल्यान तो खंयची ती चांग वाट खंयची निजावन लायक जीवन सन्मार्गाची एक जीवन पथ म्हणटा न्हय तें कसलें म्हूण तो सोदिता अशी आमी पळयल्यार कितलीकी वेळा आमकां दिसता वाट धरचें म्हणल्यार एक शब्द आयकत आसता आमी कशी वाट सोडवाचें वाट सोडचें वाट करचें तशी वाट धरचें वाट धरची म्हळ्यार एक निर्दिश्ट वाटेर आमगेलें जीवन व्हरचें म्हणून आतां आमकां चेडूणें आवस बापसूंक एक आसता आमगेलें चेडूं आनी चांग वाट धरका म्हळ्यार तांकां एक शिकवण दिवन न्हू तांकां एक उद्योग मेळ न्हू तांकां एक वारडीक कर न्हू तांणी एक चेडूं जावचें असलें एक तांगेलें एक हंत हंत जावन जीवन मुखार व्हरचें हें आमी एक वाट धरचें म्हणटाची अशी पळयतना आमकां कितलीकी वेळा वाट म्हणलें वाट दिसना म्हूण म्हणटा आमी वाट दिसना म्हळ्यार कसलें आमकां मुखार कसं करचें म्हूण कळना थोडे फावटी त्या वेळार आमकां कोणालें सहकार जावंक येता कोणालें मार्गदर्शन जावंक येता आतां थोडे फावटी आमगेलें आमगेल्या युथांक असले एक संदर्भ आतां चड आसता त्या वेळार तांकां एक समाजी मार्गदर्शन करचें एक वेवस्था आमगेल्या समाजांत जावंक येता आमी थोडे फावटी आमगेल्या मुखार मस्त वाट आसता 1 2 3 4 आसता ते रॉबर्ट फ्रॉस्ट म्हणलेल्यान एक तागेले इंग्लीश कवितेंत तूं द रोड नॉट टेकन म्हूण एक तागेले कविता आसा तांकां बारी चंदायर सांगता तो एक ट्रबल मागीर तागेले मुखार दोनी वाट दिसता एक वाट मस्त झरलेली आनी सगळी लोक तातूंतल्यान वता आसाची आनी एक वाटेर पुरा सुख पानू तण पुराय आसा ते कोणेय चड वच्चे ना ती वाट तसले एक वाट आपणें धरल्या आनी त्या मिती मेगेले जिवनांत बदलावण जाल्ले म्हळ्यार चांग जाल्ले म्हणून अशी आमी केन्ना कितलीकी वेळा आमी कोणालेय वाट कॉपी करता म्हणना आमगेली वाट धरयत आमगेले स्वंतिकेची वाट धरच्याक आमकां जाता तशी वाट दिसना जाल्यार आमी वाट सोदूका वाट सोदिता वचूका आनी वाटेक आमी कितलीकी एक वाक्प्रचार वाटे वयर आसता आतां वाटेर वच्ची वागा येवन म्हाका खा गा म्हूण एक गाद आसा म्हळ्यार वाटेर वाग ताजितल्याक वतालो ताका आमी कसले उपद दिवन आमगेले कडेन ते येवतेश केल्यार हें आमगेले एक कसलो अर्थ म्हळ्यार एक आमगेलें काम सोडून विंगड काम करचें अदीक प्रसंग करचे अशी पुरो येता आनी कितलीकी वेळा आमकां दिसता दुडवाक वाट म्हणटा आमी दुडवाक वाट म्हळ्यार कसलें दुंद वेच्च करच्याक खर्चाक वाट आतां आमी एक माला गेल्यार थंय 100 रुपये सुदारशीत 1000 रुपये 2000 25,000 कितलेय खर्च आमकां दुडवाक वाट आसता तशी आनी वाटेर पडचें म्हणटा आमी वाटेर पडचें म्हळ्यार आमकां एक कसलेय वेवस्था नासतले कितलीक वेळा आमगेले मालगड मनशांक पुराय अशी पुराय जावची म्हूण आसा म्हळ्यार वाटेर पळोवन मरची म्हणून आमी सांगताची ते एक हिनाय स्थिती जिवनाची आनी वाट पळोवची म्हूण आसा आमी वाट पळोवचें वाट सोदूचें
आतां वाट सोदितना आमी पेंटांत कसलें एक कोणालें घर सोदितना आमी वाट सोदताची. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ म्हणटा आमी वाट मेळ्ळी काय म्हणटाची वय वय मेळ्ळें थोडेची घुसपट गेल्ले म्हणून अशी वाटेचे विशय आमी कितलेय विचार आमी उलयत वचचेत. आतां हांव तुमगेला इतले एक सान म्हणटा रे वाटेचे पयरी चर्च केला तशीची आनी मुखारी अनेक मेळया हांव म्हगेली वाट धरता नमस्कार.